हांवें कितें केलां आमचे कडेन इंजिनियर आसा न्ही आमचे कडेन इंजिनियर एक टीम तयार करची जावं PWC इंजिनियर घेवन आतां एक क्वॉलिटीचे ऑडिट करपाचें कित्याक फाल्यां सगळे टायर पेवर्स बसून कॉन्क्रीट करून जेन्ना तें सगळें भितर काम जातलें वयर चकचकीत दिसतलें भितर कांय कितें आहा तें कांय करचें ना आनी मागीर कांयच क्वॉलिटी चेंज करूंक मेळची ना पूण हांवें मागलां की आतां जें फोडलेलें आसा जें काम केलां कित्याक क्युरींग जायना कांय जाणा आमी पळयता तें आमचो इंजिनियर आसा आमचो स्टाफ आसा तांकां घेवन एक ऑडिट तयार करचें जे इन्वेस्टिगेशन जावंक जाय हांव फायनान्शियल इन्वेस्टिगेशन जे गव्हर्मेंटान करचें म्हणून मागता कॉन्ट्रॅक्टर तो कन्सल्टंट तो किंग जाला तो आतां कळ्ळा आमकां तो कोण जाला आमाणी काय कोण तरी म्हणून तो कन्सल्टंट म्हणून ताणें 8 कोटी घेतल्या फक्त एक प्रोजेक्टाक अशें कितलेशेच प्रोजेक्टाचेर कोटीचे कोटी घेतल्या आनी तो गायब जाला तो खंय गेला खबर न्ही ताका पुलिसांनी धरून हाडतो आनी ताका भितर उडोवतो इन्क्वायरी करून कित्याक तेजी इन्क्वायरी जावपूच जाय building in the market now where all the fish vendors and the mutton vendors sit. So now that building is unstable and will collapse at any point. So after the 18th, or sometime this month, we're planning on demolishing that building. And we will clear out all the debris and shift the vendors back. Keep notes quality issues. We've been writing to the smart city also. What the Minister and CM are saying is correct. They've been consultants appointed for 8 crores. They should technically be doing their jobs also. There are engineers from the various departments also. They also are there. So we'll check and see. Now CM said he is handling everything. So hopefully everything should improve.